very happy Diwali to all the Goans, to all my Indian brothers and sisters. Okay, you give me tomorrow evening we'll see. या दिवाळीच्या निमित्तान जी लाईट तुमच्या घरान स्टार्ट जाता, ती कोणती तुमच्या घरान पेट्टा दिवाळीची, त्याचो उजवाड आख्या गोंयान पावनी. लेट अस टेक अ वाव on this special auspicious occasion of Diwali to say no to use of single use plastic. जाता तितले प्लास्टिक कमी यूज करपाक, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक. मागीर प्लास्टिकाच्या शिवाय आमकां रावंक जायना. दुसरे वस्तू आसूनी, प्लास्टिकाची बाकीट आनी कितें खूब वस्तू घरान प्लास्टिकाच्यो आसता त्यो आसूनी, पूण तेजे भायर जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसता, स्पेशली पोती जी आमी बाजारांतसून हाडटा, भाजी हाडटा, नुस्तें हाडटा, ही बॅन करुया, ही आमी यूज करुया नाका. लेट इज ऑल्सो से नो टू फायर क्रॅकर्स. हे फायर क्रॅकर्स जे आहा हितूनसून जी गॅस कशी भायर सरता इज बॅड फॉर ह्युमन कन्जम्पशन. तो वास आमी घेता, इनहेल करता, इट इज व्हेरी बॅड. फायर क्रॅकर्स जाता तितले उणे यूज करपाचे ह्या दिवाळेक. आनी let the light which comes out of Diwali from your house, let it be shining all over. Let you be an example to create an awareness towards a greener Goa, towards a cleaner Goa, towards a Goa which our ancestors gave us of their dreams. तेंचे स्वप्नातले गोंय तेणी आमकां दिल्लें. आमचे स्वप्नातले गोंय आमी नेक्स्ट जनरेशनाक दिवया, आमच्या भुरग्यांक दिवया, तेंच्या भुरग्यांक दवरया. इतलेंच सांगून आख्खे गोंयकारांक आनी एकदां हॅपी दिवाळी म्हणटा.